हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच लोकांनी कामराभाटात सिवेज सोडटात म्हूण बोवाळ केलो. थळावो पंच म्हणटा तशें कांय ना, टँकराचो पंप खंय घट जाल्लो. सिवेज सोडूंक ना, टँकरवालोय तेच सांगता. सध्या आमी आसा कामराभाट हांगासर आनी राती एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तो म्हटल्यार सिवरेज टँकर हांगासर सिवरेज सोडटा म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो. ताच्या उपरांत आमी क्लॅरिफाय करपा खातीर हांगासरले पंच आहा तांकां कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यान सांगलें की तो पंपान कितें उदक ओडटलो. Not release. His pump was not working. He was sucking that pump अशें म्हणून clarification. There will be no sewage discharge and it will be not allowed. That is 100%. आम्ही इतली त्रास करून हे करता. So there should not be any doubt that this will whatever has happened. तो म्हणटा it was just cleaning the आपल्याचे system. पंपिंग सिस्टम. मागीर आमी हांगासर जे ओनर आसा टँकर तेच्या कडेन आमी ताका विचारलें बाबा कितें नेमकें करून. तिणें आमकां सांगलें की आपूण आपलो जो हे आसलो जो सिवरेज ओडपाचो पंप आसा तो पंप पिड्ड्यार जाल्लो. पिड्ड्यार इन द सेन्स ओडीन आसलो म्हणून आपूण हांगासर उदक ओडपाक येयलो. हो व्हडलो पायप आनी सोडपाचो पायप आसता पळय हो दाखयता. व्हडलो पायप हो सोडपाचो. हो सोडपाचो. हो सोडपाचो पायप तो आसलो तो ओडपाचो. सो धाकट्या पायपान तूं ओडटा. ओडटा हय. सांतिने क्रीक जावं कामराभाट क्रीक हांगासर सगळे वास मारता. क्रीक सगळो काळो जाल्लो आसा. बट हांगासर पणजे म्हटल्यार 200-300 ट्रक सिवरेज म्हाका चलता. सो क्रिकांत कोण नेमके ट्रक सोडटा हाचेर CCTV नजर दवरपाची गरज आसा. त्या तरेन जर कोण क्रिकांत जर सिवरेज सोडटा जाल्यार तेचेर कठोर कारवाय करपाची गरज आसा अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर कामराभाटच्यान रुपेश रावत.